बायना फिश मार्केट आमी सगळ्यांना म्हणटा, आख्खे वास्कोकार म्हणटा की बायना फिश मार्केट आसा म्हणून. पूण आयज तुमी ती बायना फिश मार्केटची परिस्थिती पळयलेली आसा. हांवें ऑलरेडी चेअरपर्सनाक रिक्वेस्ट केलेले आनी चेअरपर्सन हांगा मुद्दम इन्स्पेक्शनाक येयल्लेले आसा विथ आपले म्युनिसिपल इंजिनियरांक घेवन आनी आमी सगळे कावन्सिलर येयल्लेले आसा. खरोखरच हे बायना फिश मार्केटाची परिस्थिती एकदम बिकट जाल्लेली आसा. तुम्ही पळयल्या ते वयर पत्रे फुटलेले आहा, पोवता. आयज आमी अशें म्हणटात की हांगा न्यू जी सुद्दां न्यू फिश मार्केट जावपाचें आसा. तेजी स्टेटस मातशें म्हणजे स्टेटस तुका सांगूंक सोदता म्हणल्यार आयज आमी जो न्यू प्लॅनिंग केलो आसा खरोखरच बरो प्लॅनिंग केलो आसा जी सुडान. पूण ताका फाटल्यान थोडी जागा आहा 180 स्क्वेअर मिटर काय 100 स्क्वेअर मिटर आहा ती एक्वायर करपाक जाय. ताका लागून खंयसर उरलेलो आसा. आतां आमच्या म्युनिसिपल इंजिनियरान सांगलां की आपूण स्टेटस काडून फाल्यां पासून आमकां स्टेटस सांगतलो कितें आतां. समज तें जाता जाल्यार आमी वेल एंड गूड आमी तो प्रोजेक्ट आमी फुडें व्हरतले विथ द हेल्प ऑफ जी सुडा मिनिस्टर आमचो अर्बन मिनिस्टर विश्वजीत राणे सांगून आमी तो मार्केट आमी कंप्लीट करपाक ठरयल्लो आसा. इतलेंच न्हू जाल्यार समज तो प्रोजेक्ट समज डिले जाता जाल्यार आमी हांगा जे स्टेटस जे आहा पळय वेरी शॅबी कंडिशनान आहा पळय ते खंयतरी आमी क्लीन करपाक ठरयलेलें आसा. बारीकशें रिनोवेशन करपाक ठरयलां आनी ते रिनोवेट करतले. आयज हांगा फक्त 4 फिशर फोक्स आसा. 4 नुस्तेकार भयणी आमचे हांगा नुस्तें विकता आनी बायना एरियन वाठारांत खूब कडेन भायर रस्त्याचेर बसलेले आसता. आनी आमी आतां डिसिजन घेतलेलें आमचे चेअरपर्सन इन्स्ट्रक्शन दिलेले आसा आपल्या इन्स्पेक्टराक की जे भायर नुस्तेकारां बसता बायना तांकां आमी पयलीं वॉर्निंग करतले आनी वॉर्निंग करून सुद्दां बसले जाल्यार तेंचे आमी सगळे पाटे उखलपाचो ठरयलेलो आसा. आनी ज्या कारणान समज तांकां काडले जाल्यार हांगा जागा आसा फिश मार्केटान जागा आसा तांकां सुद्दां आमी अकोमोडेट करपाक हांगा रेडी आसा. हांगा फक्त 4 जाण आसा आनी सगळे बायना वास्यांक हांव रिक्वेस्ट करूंक सोदता की भायर जी नुस्तें बसता तेंचेर तुमी घेवं नाका. फिश मार्केट आसा बरें आहा आनी जी फिशर फोक्स आहा पळय ती आमची खूब वर्सां सुद्दां हांगा बसलेली आसा. तांकां आमी ऑपरेशनल जावपाक जाय फिश मार्केट आनी त्या कारणान आमी जे सरावंडींग भायर बसता पळय ते आतां बंद करपाचें आनी बंद करतले. त्याच्या बद्दल हांव सांगता म्हाज्या मॅनिफेस्टोन ऑलरेडी घातलेलो आसा की ही गेम हांव काडटलो म्हणून. आमी ऑलरेडी अल्टरनेटीव प्लेस आमी आयडेंटिफाय केल्लेली आसा. त्या दिसा इलेक्शनाच्या 2 दीस पयलीं आमी ऑलरेडी हांगा ती क्रेन सुद्दां हाडलेली काडपाक लागून. वयर हाय टेन्शन वायर वयता म्हणून ते आमकां काडूंक गावोंक ना. पूण येता ते चवथ जाल्यार आपण म्हाका दिसता विदीन आफ्टर चवथी आपण 10 ते 15 दिसां भितर हे हांगाले शिफ्ट जातले. आनी ते म्हाजे मॅनिफेस्टोन जो पॉयंट जो पळय तो एक हांव क्लियर करूंक सोदतलो 100% टास्क फोर्स क्लियर करतलो. फिश मार्केट हो पयरसून आहा जायते वर्स जालें हांव चोयता. ल्हानपणासून हांव भायरूच चोयता. म्हाका डिपेकान हाजे हाडलो पयलें तेजे कंडिशन बॅड आहा. हो पयलो रिपेर करपाचो आसा कित्याक कंडिशन पयलू पत्रे पत्रे गेलोले तो पेंटींग करपाचें. आनी आमचे म्युनिसिपालिटीन आहा जे आहा जे अंडर कन्स्ट्रक्शना वचून आहा तो फाटल्यान एक जागा ताका लागून तो फक्त 140 जागो तो आमचो जागो एक्वायर करपाचो ताका लागून तो सुद्दां ताका लागून पयलीं आमी आमच्या इंजिनियराक उलयलो एमीक उलयलो ताणें सांगून दिला. ताणें सांगता की समज ते बेगीन जाय जाल्यार आमी ते रिपेर करचो. एक 5 लाखाचें कितें एस्टिमेट जातलो तो रिपेर करून घेवचो आनी तो हे बायना फिश मार्केट आमी लोकांक दिवचो रिपेर करून. तशेंच हांव बायणेकारांक सांगता की ते मार्केटान येवचें आनी नुस्तेकारांक गिरायक घालचें. ती आतां सद्या चली पयलीं 15-20 जाण आसतालीं पळय हांव चोयतालो पयलो. आतां 4 जाण आहाय. तेंचो डिमांड कितें भायर कोण घेता नुस्तें तांकां वॉर्निंग दिवपाचें आनी भितर हाडपाचें. भितर येयना जाल्यार तांकां मागीर तांकां पयलीं वॉर्निंग दितलें आमी. समज भितर येना जाल्यार तेजें नुस्तें उखलून हाडटलें. तांकां हांव स्ट्रिक्टली वॉर्निंग दिता ते कोण भायर